Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. GOA365 च्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया हेडलायन. रेवकारांचो विशय करतले सुटावो. रेंव काडपाक आनी वाहतुकीक करतले पुराय सहकार्य म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. घोळी वखदा प्रमाण गोंय भांगराच्या तस्करीचे केंद्र जाला काय कितें समेस्तांक पडला प्रश्न. आयतारा दिल्ली सावन गोंया आयिल्ल्या एका प्रवाशाकडे सापडले 95 लाख रुपयाचे भांगार. रस्त्या कुशीक रांदून जेवपाचे प्रकार चालूच. कारवाय करपाचे आश्वासन उरलें आश्वासनूच. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सप्तकाच्या निमण्या दिसा पर्यटकांनी गोंयान गर्दी केल्या. पर्यटकांचो आंकडो वाडला पूण पर्यटनाचो दर्जो मात देंविल्ल्याचे दिसून येता. फामाद बागा दर्यावेळेर पर्यटकांनी बरीच गर्दी केल्या. कमी खर्चीक पर्यटक मात अजूनय रस्त्या कुशीक रांदून जेवतना दिश्टी पडटात. बागातल्या एका नागरिकान हे विशींचो व्हिडिओ GOA365 धाडून दिलो. बागातल्या मुख्य रस्त्या कुशीक कार पार्क करून काय पर्यटक जेवतना तातूंत दिश्टी पडटात. ह्या पर्यटकांनी रस्त्यार कार पार्क केल्ल्यान हॉटेला कडेन वचपी मुख्य मार्ग आडावन रावला. रस्त्या कुशीक रांदून जेवप्यांचेर कारवाय करतले अशें कळंगूट पंचायतीन म्हणिल्ले. ह्या व्हिडिओक लागून कळंगूट पंचायतीचे ते भुमिकेचेर प्रस्न निर्माण जाला. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. घोळी वखदा प्रमाण गोंय भांगराच्या तस्करेचें केंद्र जावन रावला काय कितें समेस्तांक प्रश्न पडला. विस्तारा विमानांतल्यान दिल्ली सावन गोंया आयिल्ल्या एका प्रवाशाकडे 95 लाख रुपयांचे भांगर सापडले. गोंयच्या कस्टमान केल्ले कारवाईत हो प्रवासी फसलो. हे घडणुकेत पश्चिम बंगालाच्या एकल्याक ताब्यात घेतला. 2170 ग्रॅम भांगर विमानाच्या सिटापोना लिपोवन एकल्यान दुबयच्यान दिल्ली हाडिल्लें. एप्रिल 2020च्यान आतां मेरेन सुमार 1.11 कोटी रुपयांचे भांगर दांबोळी विमानतळाचेर जप्त केला. दिल्लीच्यान विस्तारा विमान क्रमांक UK 847तल्यान आयिल्ल्या एका प्रवाशाची कस्टम अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. तपासणी वेळार ताचे कडेन 95.3 लाख रुपयांचे भांगर सापडले. एका आंतरराष्ट्रीय प्रवाशान दुबय ते दिल्ली प्रवासा वेळार हे भांगर सिटापोना लिपोवन हाडिल्ले. उपरांत दिल्ली सावन गोंया मेरेन दुसऱ्या मनशान ते दिल्लीच्यान गोंया हाडले. कस्टम अधिकाऱ्यांनी केल्ले चवकशे वेळार ही गजाल लक्षात आयली. GOA365 खातीर दाबोळेच्यान ह्यू महाले. लोकहित लक्षात घेवन सरकार वेगवेगळे प्रकल्प राबयतात तेन्ना तरणाट्यांनी उदरगतीच्या कामात सरकाराक तेंको दिवचो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान मागला. रेल्वे रुळाचे दोट्टीकरण आनी महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. वेगवेगळ्या प्रकल्पांक जावपी खर विरोधाक लागून सरकाराचेरय बरोच ताण आयलो. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्या सगळ्या आंदोलनांनी तरणाट्यांनी घेतिल्लो वांटो ही विचार करपासारकी गजाल आसा. माझे युवकांक इतलें सोल्युशन आज हांव हांगासर आसा फाल्यां तुमी हांगा येतले. आज तुमची एज आसा आज ही फाल्यां तुमकां मेळना. तुमी चिंतच्या फुडें आपूण कितें करतलो कांय मेळना. आज एक एक टायम एक एक मिनीट एक एक सेकंड महत्वाचें. स्ट्रॉंग राव आनी डिसिजन घे. कारण आमचो सरकार जो आहा हो बहुजन समाजाचो सरकार. गरीबांकडे पावपाचो सरकार. हेच्या भितर जितल्योय स्किमी आहात ते तुमचे आसा. म्हाका दिसता आमचे चीफ मिनिस्टर आपल्या भाशणांत सांगतले. आनी हे सरकारच सगळे कडेन लक्ष घालपाचें सरकार. म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक आजूनय आतांय सांगता की तूंय ठाम राव. जे डिसिजन गोंयच्या खातीर घेवपाक जाय ते फाटीं सरनाका. आमी हांव तुजें आमचो फूल टीम तुजे बरोबर आसतली. आनी एक कोण येता तें परवा करना. काही लोक भायर काडले ते मातशें चाळून वयता. तेची परवा करनाका. स्ट्रॉंग राव. जे आमकां गोंयच्या खातीर जाय तें जाय ना तें ना. पण जे जाय तें फाटीं सरनाका. खुबशे पळयता बरे बरे व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक आज लोक विरोध करतात. काही विरोध जाय म्हणून विरोध करतात. पण गोंय चलपाक जाय देश चलपाक जाय तेच्या खातीर युवकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. जे सरकार बरें काम करता तेच्या फाटल्यान रावपाची गरज.
अरे जे देशात जाय माहीत जाय ते आम्ही हाडपाकच जाय खंयच्या भितर कॉम्प्रोमाइज करपाक जाय तरी भितर ना कशें फुडें गोंय वयतलें हें धोरण धराय तुम्ही युवक म्हणून हांव तुमकां सांगता आमी त्याच फिल्डांतल्यान आयिल्ले मनीस गोवा मायल्साड चालू आशिल्ले खाजगी टॅक्सीकारांचे आंदोलन तसेच टॅक्सींग मिटर बसोवपाचेरूय पर्यटन मंत्री बाबू अजगांवकार उलयलो. पण आम्ही थंय गेलो काय आमकां खरी स्थिती आमकां कळ्ळी काही टॅक्सीवाले भरपूर पयशे लावले कारण मिटर नासतलें आणि आपल्याक जाय तशें ताचो फायदो घेवप म्हणून ह्या आमच्या गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतलें त्या डिसिजनाक तो ठाम रावलो आणि कोणी हांगा वोटिंगाचे समज इंट्रस्ट घालता जाल्यार ते आनी करनासलो आनी गोवा मायल्स आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत खूबसो आवाज जालो तेजे बद्दल ताणें परवा करूं ना हजारांनी लोक रस्त्यार आयले आज गोवा मायल्स भितर आमी खंयची एक्शन घेवं शकता खंयच्याय कस्टमराक समज दुबाडलो जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेवं शकता आनी ते कितेंय दिवंक शकता थंय नसलेलें तशें ही तेणें डिसिजनां घेतली तेजे खातीर युवा आमचे तंदुरुस्त रावचे शरीर तुझे खंयचे हेजे भितर वायट दिशेक वयची म्हणून आज जे डॉक्टर सावंतान जे काम केलं तुम्ही जाणा ड्रग्स जे आहा पळय ड्रग्स हेजे रेड कितली घातली कितले जाणां भितर उडयले व्हडले व्हडले नामवंत आसलेले भितर ती उडोवपाची कापासतात तेणें घातली ड्रग्स पण तो नाच सगळे फिक्सिंग करताले नाव म्हणप म्हटल्यार सगळे भितरले म्हणप आनी भुरग्यांची वाटलो आज ड्रग्साक कशे शापे पडटात कशे एक एक तुजे रेड पडटात ते तुम्ही जाणा कितले व्हडले व्हडले श्रीमंताचे श्रीमंत भुरगे आज भितर पडलेले तें काम ताणें केलें नाजाल्यार वोटींग मेळप कितेंय करपाचें वोट जावं कितेंय करप थंय कॉम्प्रोमाइज ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रेंव काडपाक आनी तिची वाहतूक करपाक पुराय सहकार्य करतले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. रेवेचो विशय आता बरोच पेटपाक लागला. कांय दिसा आदी सावंतवाडीच्यान रेव घेवन आयिल्ले ट्रक थळाव्यांनी आडायले तशेंच रेव खाली करून ते ट्रक परतून धाडिल्ले. तेन्ना सावन रेवकारांनी आक्रमक भुमिका घेतल्या. कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी थळाव्या वेवसायिकांक तेंको उक्तायिल्लो. रेवेच्या अगेन्स्ट जे कोर्टान गेला तांकां कोणूच विचारना. सरकार पुराय रेवकारांक सपोर्ट करपा खातीर आमी ताजो जो बेजीक सर्वे करपाक जाय आसलो तो आमचे दोनापावलचे इन्स्टिट्यूट ऑफ इट इज एन NCMR म्हणजे एक एक्च्युली मद्रास बेस्ड इन्स्टिट्यूट आपले हेच्या मार्फत आमच्या त्या इन्स्टिट्यूटच्या मार्फत जो सर्वे करपाक जाय आसलो तो बेजीक एक सर्वे कंप्लीट जाला. ताच्या खातीर एक स्ट्रेच जो शापोरा रिवर आनी तेवटेच्यान आत्तां परमिशनां दिवप शक्य जातलें. अजून हांकां परमिशनां दिवपा खातीर थोडोसो टायम वयतलो. आमी एक्च्युली तांकां परमिशनां दिवपा खातीर तो स्ट्रीमलायन केला बट मॅटर हायकोर्टान आसा आनी हायकोर्टान प्रत्येक फावटी जे आसा पळय न्ही इलिगलिटी हांगासली फोकस करता. म्हाकाय महाराष्ट्रांतल्यान किंवा कर्नाटकांतल्यान रेव घेवन गोंयकारांचीच रेव जी आसा पळय ती लिगलायज जावन मेळची हाज्या खातीर आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न सुरू आसा जेणे करून एटलिस्ट हांगासल्या लोकांक कितें तरी बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली हाज्या खातीर प्रयत्न चल्ला. सिंगल म्हणटा की पुलिसाची सतवणूक आमकां चालूच आसा कोणाची तेंचो म्हणजे जालां कितें हायकोर्टान पयर आतां रिसेंटली डेट आशिल्ली कितें तरी 15 काय 16 तारखेक हायकोर्टान जो कन्सर्न PI आनी हो आसता पळय न्ही ताजेर आशारे व्हडले वयता म्हणून तर प्रॉब्लेम सुरू जाता. अदरवायज आमच्या एक म्हणजे तांकां जो कितें मदत हे जो आहा पळय रेव काडप्यांनी पारंपरीक पद्दतीन ती काडची हे खातीर तांणी पंपांचो वापर करचो न्ही मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलां. जे पंप लावन काडटा पळय ते काडचे न्ही ह्या मताचो आवाज आसा. ट्रेडिशनली जो कोण काडटा ट्रेडिशनली काडटा ताका कांय हरकत ना पण अशा पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात पंप लावन आनी इलिगलिटी ज्यो हे रिवर सायड कॉलेप्स जावपाक लागले ते योग्य न्ही. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
युवा म्हटल्यार ह्या देशाची शक्त. समाज तरणाट्यांक एकचाराचो संदेश दिवन तांकां घटमूट करपाच्या उद्देशान युवार्थोनाचो आयोजन केल्लें. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगले. युवाथोनाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. भारतीय जनता युवा मोर्चान दाबोळे युवाथोन मॅरेथॉनाचें आयोजन केल्लें. फिट इंडिया मोहिमेक तेंको दिवपाच्या उद्देशान युवाथॉनाचें घडोवन हाडलें. चिखले सर्कला कडल्यान ह्या सर्तीक सुरवात जाल्ली. सर्तीत वांटो घेतिल्ल्यांक प्रमाणपत्र दिवन भोवमान केलो. युवा म्हळ्यार शक्ती हे देशाची गोंयची आनी आज हे युवाथन जे हांगा आमचे दाबोलीम युवा मोर्चान ऑर्गनायज केला हांव समजता एक सारकी बरी गोश्ट जावन आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता की सगळे तरुण भुरगे एकठांय जावन कितें तरी बरें करपा मुखार सरले. आतांच आमी 10 किलोमिटर रेस लॉन्च केला, 5 किलोमिटर लॉन्च केली, आतां 2 किलोमिटर रेस आमी जॉइन करता. It is fitness of the society, fitness of young people, fitness of the wealth of the country, which is the human resource. काल 23 जानेवारी जाली. आमचो नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती असली. जे दोन आमचे ग्रेट लिडर्स, ग्रेट आयकॉन आमचो स्वामी विवेकानंद आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस आमची स्वामीजी त्यांची जयंती 12 तारीख झाली जानेवारीच्या. आणि आज काल 23 आमचो नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती झाली. दोन आमचे असे आयकॉनिक लिडर ज्यांच्यानी आमचे यूथ्स आसा नेशनाचे तांकां इन्स्पायर केल्लेले आसा. खंय तरी तांकां त्यांच्या ह्या जयंतीच्या निमतान हो जो मंथ आसा जानेवारी आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून पूर्ण आमचे गोंयभर आमी युवा संमेलन केले. आणि तशेंच ताचोच एक भाग म्हणून आयज फिट इंडिया मुवमेंटच्या बॅनर खाली दाबोलीम हेंच्यांनी दाबोलीमच्या युथांनी ही मॅरेथॉन घडोवन हाडली. भारतीय जनता पार्टी हो पूर्ण म्हयनो स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्तान युवा संमेलन खुबशा वाठारांत घडयत आसा. तेचोच एक भाग म्हणून हो युवाथॉन असो एक युनीक आयडिया आमचे काही भुरगे घेवन येयले आमच्या मुखार. विनीत आनी टीम तेंचे हांव आभार मानता की हेंच्यांनी सगळ्यांनी एक कल्पना आमच्या मुखार हाडली आणि आयज मोठ्या प्रमाणात गोंयभरचे यूथ हांगा जमले आणि हो इव्हेंट सक्सेसफूल केलो. तितूंतल्यान एक मोठ्या प्रमाणात मेसेज वचपाक जाय की आतां खंय तरी आमी आयज मेसेज दिल्ली ती म्हटल्यार लिव लॉंगर, से नो टू ड्रग्स बेजिकली आणि गिव हग्स, नो टू ड्रग्स. सो ही मेसेजा अंडर आमी हो युवाथन केल्लो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आमकां कितल्याशाच गजालींचेर लक्ष दिवन त्यो सुदारपाक जाय. गुणतक्त्यात आमी पयल्या नंबराचेर आसा म्हणून कितें जालें? सुदारण करपाकूच जाय. ताका पर्याय ना, मुंबय सिटी एफसीचो मुख्य प्रशिक्षक सर्जिओ लोबेरान सांगले. आतां कमी वेळात चड मॅची खेळपाक जाय, पूण हांचो मुंबयच्या खेळाचेर परिणाम जावचो ना. अशें आसलें तरी सुदारणांचेर लक्ष दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. 12 मॅची उपरांत 29 गुणांसयत मुंबय सिटी FC गुणतक्त्यात पहिल्या नंबराचेर आसा. जाल्यार 13 मॅची उपरांत चेन्नईन FC 15 गुणांसयत 6व्या स्थानाचेर आसा. फुडली मॅच जिखून 3 गुण मेळोवपाचो दोनूय पंगडांचो यत्न आसतलो. So what are the points that you would still, as the season goes ahead, what are the things that you would want to improve upon? Can you just talk about that, please? Yes, obviously. As I told you before, the good example is the last game. During the second half, we lost the possession of the ball. I don't know if it's the first time or the second. I don't know. I lose the possession of the ball during one game. This situation happened in the last game. We need to improve about this. Also, I want to tell you I am very proud of the attitude of my players because we defend very well against a very good team. East Bengal was a team with 7 games in a row beaten. We need to manage better the situation, and the most important thing for me is try to finish our chances. The clinical, I think, is very important because we had the options to score the second goal in the last game, and everything changed if you score the second goal, and it's not necessary to suffer a lot during the second half to do a physical effort when you have a game after 2 days. And maybe we need to manage better this situation, and obviously with short precision, only 2 months and a short time to work between games. There are a lot of things we can improve. It's not only about the results, it's not only about our position on the table. It's about to improve our level
playing in our style of play. Last year you have played with Sergio Lobera, then you moved on to Jamshedpur FC, and now you have come back to Mumbai City FC. So what is the pressure on you, and how exciting it is to play back with Lobera and also playing for a team which is on top? Yeah. हाँ, वो अभी टीम वही मैं बोला था कि टीम अभी टॉप टेबल में है, लेकिन प्रेशर मतलब उतना नहीं है, लेकिन जो कोच चाहता है वो पहला से 2 साल से हम लोग साथ में था, तो वो जो चाहता है जो प्रैक्टिस में करता है वो सेम ग्राउंड पे लाके दिखाना है, तो उतना प्रेशर का नहीं है क्योंकि लास्ट 2 सीजन से साथ में था, तो मैं कर पाएगा जो कोच चाहता है वो मैं खुद कोशिश करके जितना अच्छा होगा वो करने के लिए कोशिश करेगा. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. फुडल्या कांय दिसांत तापमान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान देंवतले. तापमानांतल्या उणावाक लागून शीं पडपाची शक्यताय आसा. सकाळी फुडें धुक्याची कुपां दाटून येतली अशें आसलें तरी मळब मात निवळ आसतलें. उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. आयतारा वातावरण निवळ आसलेलें, उण्या तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवना. दाबोळे सगळ्यात उणे 22 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या कांय दिसांत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव दिसतलो. मळब निवळ आसतलें. सकाळ फुडें धुक्याची कुपां दाटून येतली. उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. तर मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.